म्हजे फुडें आसा फामाद तियात्रिस्ट, तसोच एक बरो फामाद कॉमेडीन नॅचरल कॉमेडी करतालो बाब जीजस आंताव. जीजस बाब ग्लोबल रोमी लिपी अभियान ही आतां एक वर्स मायज जालें चळवळ चलयता रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवंक. आमी आतां आमचे आमदारा लागीं दोन रेजोल्युशनां दिल्या. पयलें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शिकोवंक आमच्या भुरग्यांक. तर तुजेर हाचें मन कितें? चोय रोमी लिपी मुटकी सारकी आमगे गोंयकारांगेर मेन. आख्ख्या गोंयांत आख्ख्या वर्ल्डाक खंयी गेल जाल्यार गोंयकार म्हणटा आनी कोंकणी उलयताय ते गोंयकार आहाय ते. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें म्हाका एक उकळास जाता स्कूल टायम जेन्ना हांव आसोल इस्कॉला वयतालो थिंगा एक कमलाश म्हणटा सर आसलो तो सदांच तेगे शेजऱ्या एकलो कामत दे आसोल नामो आसलो तेजो कामत कांतरीस तो कामत कांतरीस. आनी तो हिंदू जावन तो हें कांतार म्हणलो तेणें त्या कांतराचो कोरस तुका म्हूण दाखयता. व्हेरी गुड. कोंकानी उलोय कोंकानी कोंकानी बरोय कोंकानी कोंकानी भाशेन सरकार चलोय गोवा इस्टेट कोरात कोंकानी. ओ कोंकानी उलोय कोंकानी कोंकानी बरोय कोंकानी कोंकानी भाशेन सरकार चलोय गोवा इस्टेट कोर कोंकानी. तो बाळो हिंदू जावन कोंकणी जोगोटालो. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आमी धाकले आसतना सावन आज पासून आमी शिकिल्ले. सो सगल्यो लँग्वेज आहाय मराठी आहा फ्रेंच आहा शिकोवपा हें आहा. सो आमगे कोंकणी कित्या ना रोमन कोंकणी आमी आदी चीट देखून बरयताले तेन्ना मोगाळ पाय चिटी स्टायल चोय आमगे मोगाळ पाय म्हाका तुका बरी सावद्यान बोला की आतां तुका खबर दिता की मोगाळ पाय मोगाळ भयणी मोगाळ बा मोगाळ इश्टा हें आसलोलें आमगे उतर. सो तेका लागून हें आदलें चिंतून गोंय सरकारान चिंतपा जाय. आनी गोंय सरकार हांव 100% सांगत तुका आमगेलो सीएम प्रमोद सावंत हें काम करतलो शुअर 100%. दुसरें म्हळ्यार कितें आमगे कोंकणी दर्जो दिवपाक जाय रोमी लिपीक कळना तुका. आनी 100% दितलो सरकार मुगे गॅरंटी आहा. आनी दुसरी कितें इस्कॉलां शिकोयता आसतना मराठी आसलोली फ्रेंच आसलोली कळना हिंदी आसलोली ती सोड ती आसपाक जाय. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें आमगे पाद्री इगोर्जांनी कोंकणी भाशेन सांगताय. आख्ख्या वर्ल्डाक कोंकणी उलयताय आमगे गोंयकार. सो कोंकणी लिपीक दर्जो दिवपाक जाय न्हू म्हजे हिसपान दितलो गोंय सरकार. हांव सांगत तुका गोंय सरकार प्रमोद सावंत आमगे कोंकणी रोमी लिपीक दर्जो दितलो. बाबा जीजस आमचें दुसरें रेजोल्युशन जावन आसा 1992 वर्साक इंडियेच्या सरकारान मायनॉरिटीज कमिशन सगळे स्टेटींनी घडचें म्हूण एक एक्ट पास केलो. पूण सगळे स्टेटींनी मायनॉरिटी कमिशन जालें पूण आमच्या गोंयांत आयज 33 वर्सां जालीं हें मायनॉरिटीज कमिशन आजून घडूंक ना. आतां आमी आमदारा लागीं दिला. तर तुका दिसता हे सरकारान हे फावटी तरी पास करचें म्हणून? 100% प्रमोद सावंत सीएम पास करतलो कित्याक तेका गोंयकारांगे मोग आहा आनी मोग आहा आनी तो कोंकणी उलयता खुद कोंकणी उलयता. इवन असेंब्ली देखून चलो ती कोंकणीन चलता. 100% रोमी लिपी दर्जो मेळटलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.